फाटल्या आयतारा सुमार मध्यान रातीर मडगांवच्या पुलिसांनी खारेबांद शिरवाडे हांगासर एका घराक रेड मारली अंडर द गोवा एनिमल्स प्रिजर्वेशन एक्ट तशेंच अंडर द गोवा दमन एंड ड्यू प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल एक्ट आनी तशेंच अंडर प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स हे एक्टा खाला तांणी एका घराचेर रेड मारली आनी सुमार 40 आनी 1 काव फॅटाचे दोबे तशेंच कांय गोरवां तांणी सीज केली। जेन्ना रेड चालू आसली तेन्ना त्या घरा लागीं मडगांवच्या पुलिसांक कांय गोरवां मेवली। काल सांजे सोमारा दिसा मडगांवच्या पुलिसांनी असलम बेपारी ताचो पूत ताच्या आखे फॅमिलीचेर हे ऑफेन्स रजिस्टर केला आनी अशें गमन आयलां की जायतो काळ जालो ही फॅमिली हे काव फॅटाच्या धंद्यान इनवॉल्व आसली। तशेंच गमन आयलां की असलम बेपारीचे मडगांव गोरवांचे मांस विकपाचो धंदो आसा आनी जे मांस उरता तेंवूय हाडून तो थंयसर ताच्या घरा लागीं ताचे फॅट काडटालो। आमचे म्हायती प्रमाणे आमकां गमन आयलां की हे जे काव फॅटाचे दोबे आसात ते खंय महाराष्ट्रा सावन कांय मनीस येताले आनी गाडयेर घालून ते दोबे ते महाराष्ट्रान व्हरताले। तशेंच ते खंय एका बॅरलाचे एक बॅरल म्हणल्यार 18 दोबे हांचे खंय ते सुमार 10,000 रुपया तांकां फारीक करताले आनी ते तांकां सांगताले खंय ते तांचो इंडस्ट्रियल युजाक लागून ते व्हरतात म्हण। तशेंच आमकां गमून आयलां की हे काव फॅट कुकींग बेकिंग कॅन्डल्स करपाक वाती करपाक साबां करपाक आनी हेर साबार उद्योगाक यूज करपाक जाता म्हण। प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावयो डायस।